ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेसूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपोंजेक म्हणलें, सर्गीचें राज शेतांत लिपयलोल्या एका थेव्या परी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. देवाचें उतर हें.